नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकराचो येवकार. म्हादय अभयारण्य आनी कांय वाठार मेळून वाघ्र क्षेत्र करपाचो प्रस्ताव गोंयच्या रानाजीव मंडळान भायर मारलो. मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रीय संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोंयान ते शक्य ना. रानामंत्री म्हणटा सत्तरीकार आदीच त्रासान, तातूंत टायगर रिझर्वेशन नाकाच. ते वटेन सेव म्हादय सेव टायगर एक्टिव्हिस्ट केरकार म्हणटा वाघ्र क्षेत्र जायच ना जाल्यार जन आंदोलन. काल आमची स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डाची पयली मिटींग आशिल्ली. चरवण्या धरणा खातीर पयलो एप्रुवल आमी प्रोजेक्ट एप्रुवल पास केला. त्याची गरज आसा. ताजो सरळ इम्पॅक्ट आनी हेजो सगळो जाणा जावन म्हणजे सगळो स्टडी करून ताज्या उपरांत चरवणे धरण हाज्या खातीर आमी एप्रुवल दिलो. दुसरो रिगार्डींग द टायगर रिझर्व NCST हाज्या सॉरी म्हाका वर्ड कदाचित याद जायना, बट अकॉर्डिंग टू दॅट एप्रुवल स्टेट जी आसा पळय न्ही क्रायटेरियात फिट जायना म्हणून आमी आत्ताच्या घडीक टायगर रिझर्वा खातीर आमी एप्रुवलूच जायना जाल्यार आमी स्टेटीक दिवपाचो प्रश्न येवना. त्या पद्दतीत आमी हायकोर्टाकूय बी आमच्या एफिडेविटांतल्यान कळयल्लें आसा. चरावणे धरण बांधूक सरकारची परवानगी. सेव म्हादय सेव टायगर संघटना म्हणटा 29 जुलै मेरेन व्याघ्र क्षेत्र करूं ना जाल्यार जन आंदोलन. आमच्या आदरणीय चीफ मिनिस्टराची स्मृती मातशी दिसता हे जालें दिसता खंडीत पडलेली आसा. कारण 2020 ताणेंच सांगलेलें की आमी टायगर रिझर्व करपाकूच जाय म्हणून. आनी आतां कितें काय म्हटल्यार यू टर्न घेता. कारण BJP गव्हर्मेंटाक खबर आहा यू टर्न कसो घेवपाचो तो. आनी हे प्रत्येक गोष्टी जाणा की यू टर्न घेवपाचें. वायट दिसता म्हाका सांगपा खातीर जो 2020 स्टेटमेंट करता आनी आतां ह्या वेळार तो बदलता. आमी मुखार सरल्यार ही फायट आसा. आमी सालसेट मिशन स्टार्ट करपाक वी आर कमिंग. आय एम टेलिंग ऑल द सरपंचास, पंचायत, म्युनिसिपालिटीज that yes, our team will be coming to your doorstep with the resolution. आमकां सपोर्ट करात. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर म्हणटा रानां वाचयतलो जाल्यार व्याघ्र क्षेत्र गरजेचें. गोंयान म्हादयी व्याघ्र क्षेत्र राखीव करप शक्य ना हे जे तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा हे पुराय लोकांची दिशाभूल करपाचें आसा. गोंय सरकाराक तांत्रीक मार्गदर्शन आनी आर्थीक मदत जी आसा ह्या व्याघ्र क्षेत्रातल्या वाघांचे त्याच प्रमाणे ह्या परिसरात रावपी लोकांच्या कल्याणा खातीर ज्यो वेगवेगळ्यो योजना आसा त्यो राबोवपा खातीर दिवपाचे तेंच्यांनी मान्य केल्लेले आसा. येत्या कालखंडान आमकां भोगचें पडटलें. कारण अंदू ज्या पद्दतीन पद्धतशीररित्या गोंयची म्हादयची जंगलां जाळली उध्वस्त केली ते पळयल्यार येणारो कालखंड जो आसा तो गोंयचे वर्तमान आणि भवितव्य जे आसा ते असुरक्षीत करतालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळ्यो सरकारी कचेऱ्यो आनी सेवा कॅशलेस जातल्यो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोशणा. सरकारान 197 कम्युनिकेशन्सा बरोबर MOU सायन केलो. मुख्यमंत्री म्हणटा आमी एक पावल फुडें. घोशणा जाता थंय आसा. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन कांपालार खेळा युवा वेव्हार खात्यांत कॅशलेस सर्व्हिस लॉन्च केली. सगळ्यो सरकारी कचेऱ्यो आणि सरकारी सेवा कॅशलेस. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. पेटीएम बरोबर कबलात. फायनान्स डिपार्टमेंट आणि पेटीएम हांच्या बरोबर आमी तिसरो MOU सायन केलो. त्या खातीर हांव पेटीएम आणि फायनान्स डिपार्टमेंट हांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आणि निश्चित रित्या म्हणजे आमकां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे विजन कॅशलेस इकॉनॉमी कडेन वचपा खातीर आनी डिजिटल पेमेंट्स करपा खातीर जो आमी गव्हर्मेंटान स्टेप घेतला ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जातलो. म्हाका दिसता बाकीच्या स्टेटी पेक्षा एक स्टेप फुडें वचून आमी सगळीं डिपार्टमेंटां कॅशलेस करपाची थारायल्या. आनी ताच्या खातीरच आमकां पेटीएमाचो खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग जातलो. तांकां डायरेक्ट पेमेंट्स हे डिपार्टमेंटान करपाचे आसा ते पेटीएमाच्या थ्रू ते करपाक शकतले. अशा पद्दतीत आमी गव्हर्नन्स सर्विसीस आसतल्यो किंवा आमच्यो ऑनलायन सर्विसीस ज्याचेर आमकां पेमेंट करचो पडटा ते आमी पेटीएमाच्या थ्रू करपाक शकतले. हेय बी आमचे बजेट एश्युरन्स आशिल्ले. सरकारान स्टेट टॅक्स गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया तसेच डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स गोंय आणि क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेसा बरोबर कबलात केली. GST डिपार्टमेंट मीन्स टॅक्सेशन डिपार्टमेंट विथ ICAI मीन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर आमी MOU सायन केलो. हो MOU जो आसा आमकां इन लॉंग रन कॅपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप आणि GST रिलेटेड ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफा खातीर घेतले.
गोंयांत आशिल्ले तेंच्यांनी सुरू केल्ले टॅक्सेशन क्लिनीक हाज्या खातीरूय बी हांव ICAI इंडियन चार्टर्ड अकाउंटंट इन्स्टिट्यूशन हांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. क्रेडीट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रिनर्स CGTMAC विथ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर सायन केलो. सरकारी कचेऱ्यो सेवा कॅशलेस जावपाची घोशणा जाता थंय आसा. खेळा मंत्री गोविंद गावडे कामाक लागलो. कांपालार खेळ युवा वेव्हार संचालनालयात कॅशलेस सेवा लॉन्च. संचालनालयाच्या सगळ्या सेंटरांनी सेवा आसतली. गोविंद उलयलो. इंट्रोड्यूस केल्ले आसात त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे जवळ जवळ 12 ते कॉम्प्लेक्सी जे आसा एकंदरीत 30 सेंटर्स जे आसात त्या 30 सेंटरांचेर ही आमची फॅसिलिटी उपलब्ध आसतली. तदनंतर म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आसा हांच्यो वेगळ्यो कॉम्प्लेक्सीस आसात. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी रुपेश रावत. शिवोले एका रेस्टॉरंटात शूटआउट. किरकोळ कारणावेल्यान म्हापशेच्या मोहम्मद शहीद, जेम्स डिसोजा, सूरज सिंग हांचो कावंटराचेर वाद. तांणी रेस्टॉरंटाच्या पात्रांवाचेर फायरिंग केली. मात नेम चुकिल्ल्यान तो साल्वार. तिगांकूय अंजुणा पुलिसांनी अटक केल्या. तांचे कडचे पिस्तूल ताब्यात घेतला. काल रात्री जो शिवोले इन्सिडंट बार एंड रेस्टॉरंटान घडलो तेतून किरकोळ कारणां लागून बार ओनर आणि जे जेम्स हेच्या मदीं झगडी जाली. तेतून बार ओनर आसले तेजेर जेम्सान पिस्तूल घेवन तेजेर गुळी मारपाचो प्रयत्न केलो. गुळी मात चुकली तांकां ओनराक, कित्याक ते थंयच्यान पळोवन गेले. हेतून 3 जाणांक अरेस्ट केला आतां पर्यंत. जेम्स डिसोजा, मोहम्मद सईद आनी सूरज सिंग ह्या तिगांकूय अंजुना पुलिसेन अरेस्ट केला. जेम्सान हेज्या पयलीं 1 वर्स पयलीं म्हापशा असोच इन्सिडंट जाल्ल्यान तेणे हवेन गुळी मार केल्ली. उत्तर गोंय जिल्लो प्रधान न्यायालयाच्या क्लार्का आड गुड्डुलसांव केला म्हूण गुन्यांव नोंद. 2019 ANCन हणजुणा रेड मारून जप्त केल्ल्या भांगर पयशांतले थोडे गायब. चवकशी सुरू जाल्या. ताच्या आड न्यायालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यान पणजे पुलिशेन कागाळ केल्या. ANCन रेडी वेळार दोगांक अटक करून ड्रग्स, 958 ग्राम भांगर आनी 3 लाख रुपया जप्त केल्ले. कॅश आनी भांगर कोर्टा कडेन दवरूंक दिल्ले. गोंयान कोर्टान चल्ले चोरयेचें प्रकरण काय नवें ना. गेल्या फावटी एका एडवोकेटान केल्ली चोरी गोंयान बरीच जातली. तेतूंतली आतां एक न्यू केस सद्या आयला. 2019 अंजुना हांगा एक रेड पडली. तेतून 28 लाखाचो माल जप्त केल्लो. ह्या मालान 3.5 लाख कॅश, ड्रग्स आणि 9.5 ग्राम्स गोल्ड असले. जानेवारी 2020 ते मार्च 2023 मेरेन हेजेर केस चालू असली. कोर्टान केस चालू असताना मदींच अशें कळ्ळें की हेतूंतले काही माल जो इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग आसलो हो नाच जालो. ह्या गजालीचें इन्व्हेस्टिगेशन जालें आनी अशें कळ्ळें की कोर्टांतलो क्लार्क सावळाराम महाले हेतून इन्वॉल्व आसलो आनी आतां सध्या तेजेर FIR लॉन्च जाल्या. ANCन 9 फेब्रुवारी 2019 दिसा हणजुणा एका घरार रेड मारून दोगांक अटक केल्ली. त्या वेळार चरस, कोकेन, MDMA, 958 ग्राम भांगर, 3,470,000 रुपया कॅश धरून 28,30,470 रुपयांचो माल ऐवज जप्त केल्लो. भांगर आनी कॅश उत्तर गोंय जिल्लो प्रधान न्यायालयाचे ताब्यांत दिल्लो. 12 जानेर 2020 ते 20 मार्च 2023 ह्या काळात कॅश आनी भांगर तांचे ताब्यांत आशिल्ले. आता कॅश भांगरात तफावत दिसूंक लागिल्ल्यान खात्याकडच्यान चवकशी सुरू जाल्या. चौकशेत क्लार्क सावळाराम महालेन गुड्डुलसांव केला म्हूण दिसून आयल्या उपरांत न्यायालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यान पणजे पुलिशेंत कागाळ केली. ह्या कागाळीच्या आदाराचेर महाले आड गुन्यांव नोंद जाला. प्रुडंटा खातीर चेतन जोस. BJP प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे खासदार जाल्ल्यान जमा. 24 तारखेक ताच्या नावाची घोशणा जावपाची फॉर्मालिटी उरल्या. विरोधकांनी मॅरेथॉन मिटींग घेतल्या उपरांत राज्यसभेक उमेदवार उबो करिना म्हूण स्पश्ट केले. ते उपरांत अर्ज भरपाची मुजत सोंपली आनी उमेदवार नाशिल्ल्यान खासदार जावपाचो तानावडेचो मार्ग मेकळो. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयान परत एकदा पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी. गडगड जगला मारून मोठो पावस पडटलो म्हूण गोंय वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. लोकांनी झाडां पोंदां, पोन्न्या स्ट्रक्चरां पोंदां रावचे न्ही म्हूण सुचोवणी. मजगतीं भरून आयिल्ली तूट ह्या 4 दिसांत उणी जाल्या. सध्या सरासरी परस 6.5% मायज पावस. आतां मेरेन 57 इंच पावस पडला. इतिहासीक चंद्रयान 3 आज दनपारां लॉन्च जाता. श्रीहरिकोटान जावपी लॉन्चिंगाक गोंयच्यान 12 भुरगीं गेल्यात. चंद्रयानाचें लॉन्चिंग सुवातेवेल्यान पळोवंक मेळटा म्हूण भुरगीं खूश. लॉन्चिंग सुवाळो इस्रोच्या YouTube चॅनलार लायव्ह आसतलो.
भुरग्यांक दाखोवचो म्हूण शिक्षण खात्यान हायस्कुलां खातीर सर्क्युलर काडला. For this trip because I'm very interested in astronomy and aeronautical space engineering. This is an opportunity of lifetime for me to see Chandrayaan 3 launch live from my eyes, and I don't want to miss it. I've been in contact with Devansh, and that's how I came to know about this trip. And I'm really pumped for this journey because as I've heard and read from many books that the launch of a rocket is a really powerful experience to do. Chandrayaan 3 is taking lift off from Satish Dhawan Space Center tomorrow afternoon, and we are making our journey all the way from Goa. With me are 12 students from Goa and Miss Hyacinth Pinto from Panjim, and we are making this journey for a memory of a lifetime. शिक्षण खात्याने एक सर्क्युलर काढला. तितून तेंच्यांनी HOD तशेंच टिचर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट केली की तेंच्यांनी भुरग्यांक जे चंद्रयान 3 जे फाल्यां लॉन्च जावपा आसा तेचे बद्दल टिचर्सांक भुरग्यां मदीं अवेरनेस करची म्हणून. तशेंच टिचर्सां रिक्वेस्ट केल्या की टिचर्सांनी भुरग्यां मदीं उर्बा हाडची की भुरग्यांनी स्पेस रिसर्च तशेंच जे स्पेसा बद्दल एज्युकेशन तितून भुरग्यांनी वचून भुरग्यांनी प्रगती करची म्हणून. चंद्रयान 3 जे चंद्रयान 2 फॉलोअप मिशन आशिल्लें ते फाल्यां दनपारां 2:35 मिनटांनी आंध्र प्रदेश हांगसर लॉन्च जातलें. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. केपेकारांचे प्रश्न तडीक लावंक कुडचडेंचो आमदार मंत्री दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या बेरेस्ताराक कुडचड्या रवींद्र भवनांत बसका घेतलो. लोकांचे इश्यू सोडोवंक खंय हें पावल. लोकांचे इश्यू जमता जाल्यार थंयच्या थंयच सोडोवपाचेर भर. तशेंच म्युटेशन पार्टिशनाची कामां थंयच्या थंयच करूंक दिवपाची तजवीज आसतली म्हूण काब्राल उलयलो. सेकंड थर्सडे ऑफ द मंथ आमी रिव्यू मिटींग घेता ऑफ ऑल वर्क्स रिलेटेड टू केपें तालुका. तितून भितर डेप्युटी कलेक्टर ममदार ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी आमचे वांगडा कावन्सिलर्स पंचीस ZP आनी कॉमन लोक जे इश्यू आसा ते रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. आज हे करून खुबशे इश्यू आमी सॉर्ट आउट जाता आनी खुबशे इश्यूज उरता. सो ताका जर लॉ बॅकग्रावंडाचेर कितें उरता सो ताका जर चेंज जाय डेप्युटी कलेक्टर सांगून आमी ते एज अ लेजिस्लेचर एज अ लॉ मेकर आमी मागीर ते फुडें व्हरता. सो म्हाका दिसता ही मिटींग कंटिन्यूस करता. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक रिक्वेस्ट करता की एवरी सेकंड थर्सडे ऑफ द मंथ रवींद्र भवन केपें तालुकाचे जर कितें आसा तालुकाचे तर ते लोकांनी म्युटेशन पार्टिशन आनी कितें आसा जर तेणी येवन हांगा मेळचे अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान जाता. डेप्युटी कलेक्टर ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसर्स इलेक्ट्रिसिटी एनिमल हजबंड्री म्हणून नेम द ऑफिस दे आर ऑल हियर. सो वी शूड फायंड सोल्युशन्स. सो तेजे खातीर ही मिटींग आमी करता. आनी इन दीस मिटींग लॉट ऑफ इश्यूज गेट रिजॉल्व. आतां डेंजरस ट्रीज आशिल्ले ते कट करपाचें परमिशन दिल्या कटींग चालू आहा. बाकीचे इश्यू जे आसा जे स्कुलां आमची केपें तालुक्यांत बरी नाशिल्ली ती आतां ADI मेळून PWD मेळून ती सारकी करता. रस्त्याचे इश्यू जे इलेक्ट्रिसिटी डीग करता आनी PWD करपाक जाय अशें करून आमी हो मिटींग कंडक्ट करता. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट येवजणेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत काजू बियो आनी काजू फेडींक मान्यताय दिल्या. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयांत युनिट मॉल तयार जातलो म्हूण केंद्रीय उद्देग आनी वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश उलयलो. युनिट मॉला खातीर केंद्रीय मंत्रालय 100 कोटीचे रीण दितले अशी म्हायती तांणी दिली. 2 districts of Goa have identified their products which are North Goa cashew nuts and secondary product is fenny. South Goa fenny is the first product, primary product, and cashew is the second product. We will give finance to the every state 50-year interest-free loan so that for Goa, for this Goa 100 crores have been allocated. So mall will have the places for all the states. All the states will one district one product will be displayed there, and this state products which have been identified they will be displayed. This is a unique concept. पर्यावरण मंत्री रोहन म्हणटा म्हयन्या भितर मॉलाचो जागो थारावन DPR सबमिट करता. Ensure that the right things come into Goa, and Unity Mall is one of the dream projects for all of us to ensure that it comes at the earliest. As we have committed, we will strive, the team here from industries to tourism and the collectors will strive to ensure that the land and other things detailing and the DPR within 1 month is submitted to the center, to his ministry, for which, based on which further support will help us to actually get this particular mall in reality.
This will definitely help tourism at a large scale in not only showcasing our products of Caju and Feni, which are ODOP, one district, one product, but also allow the people coming here to see products of every state in one particular area. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी बरोबर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.